गोंय भाजप सरकारान गोवा मायल्स गोंयांत हाडल्या तेन्नाच्यान गोंयकार टॅक्सीकार बेजार आसात. गोवा मायल्साक लागून तांच्या धंद्याचेर परिणाम जाला खंय. गोंय सरकारान गोवा मायल्स बंद करची म्हूण व्हडा प्रमाणान टॅक्सीकार पणजेन एकठांय जमिल्ले. येरादारी संचालकाक निवेदनूय दिवन चर्चा करपाचें आसलें, मात येरादारी संचालक कार्यालयान आयलोच ना. दनपार मेरेन वाट पळोवन निमणी संचालकाची अपॉइंटमेंट घेवन टॅक्सीकार घरा गेले. येरादारी संचालकान 2 मार्चाची अपॉइंटमेंट दिल्या अशी माहिती टॅक्सीकारांनी दिल्या. जे गोवा मायल्साच्या विरुद्ध आमी ते आतां हें चल्लेलें आहा तेजेर इन्विटेशन दिवन आमकां सीएमान येयल्लें आनी सीएमान इन्शुरन्स येयल्लो कितें तरी 8-15 दिसांनी परत एक बैठक घेता आनी तुमचो हे आहा तो इशू सॉल्व करया म्हणून. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि डायरेक्टर मिनिस्टर आमचो माविन गुदोने हेणीच सांगलेलें 8-15 दिसांनी तुमची हें दिता बैठक घेता परत आमी तेजेर उलया. आजून मेरेन आमकां म्हयनो जावन गेलो, आजून कांय तेंच्यांनी आफोनूय व्हरोंक ना आनी कांय सांगूं ना. तेज्या प्रमाणे आमचे टॅक्सीवाले म्हणाले बाबा खंय तरी पावला, ना जाल्यार आमी सांगलें तें डायरेक्टर आसलो जाल्यार डायरेक्टराक मेळया. आयज टॅक्सीवाला जे इतले संख्येन येयल्ले आसा ते फक्त डायरेक्टराक मेळपाक, एडिटीक किंवा हेंकां मेळप बाकीच्या साहेबांक न्हू. आयज तो हांगा ना जाला, तो कित्याक लागून ना जाला किंवा कित्याक ना तो कांय जायना. आमचो DYSP खुलासो आमकां जायतें हें केलें, खुलासून सांगलें तेज्या उतरा प्रमाणे आमी वयरूय येयले. तेणी आमकां डेलिगेशन घेवन वयर येयलें. आमी भुरग्यांक आमच्या विचारलें, भुरग्यांनी अलाव केलें म्हणून आमी डेलिगेशन वयर घेवन गेल्ले. तो म्हणटा एडिटीक मेळ, आमकां एडिटीक मेळपाचो ना म्हणून आमी आतां तो येसर हांगा बसतले. नाल्यार तेणी किंवा तेजे ऑफिशियल कोण आहा तेंच्यांनी ताका फोनी करून कितें तरी करून ताका हांगा आपोवचो. जो पर्यंत तो येना आमी हांगा बसपाची तयारी दवरतली. मिनिस्टरा कडेन वचून काय फायदा, आमकां लागता कोण कन्सर्न डायरेक्टर न्हू, तेका लागून आमी डायरेक्टर अशें येयल्या पयले. रावतले हांगा मरे आनी कितें मागीर तो मेरेन रावतले न्हू आमी. मागीर तुमी डायरेक्टर मेळ्या शिवाय वयचे ना. आयज जर जांगना फाल्यां येतले, परवा येतले. गोवा मायल्स आनी उपप्रश्न तेजेर जायते आसतले, पूण गोवा मायल्स हो स्ट्रॉंग कित्याक येयल्ले दिसा आमचे झगडे जाता, ते रुडली हे उलयता. ते दिसा आमचे योगेश मोगेंबा म्हणटा तेका एक तरी पिसफूल आमी हे मोर्चा काडया आनी ते स्टेशन करता तेंकां आमी बरे भशेन सांगुया म्हणून सांगले जाल्यार आमकां हेणीन आमचो रापो साहेबान तेका अरेस्ट केलो कांयच्या कांय कितें येयला. मागीर आमी थंय 3 मेरेन आमी पर्सनल बॉन्ड दिवन ताका सोडलो. पूण म्हाका एक सांग, अहें तर प्रत्येक जाणांक तर तेंच्यांनी धरले आनी पर्सनल बॉन्ड दिवन तर सोडूंक लायले जाल्यार केसी घालूंक लायले. करपाचें कितें आमी गोंयकार नीज टॅक्सीवाले आहा तेंच्यांनी. तेका लागून आमी सांगलां बाबा हें पळय आहा तें वन टायम सॉल्व जावंक नाय. इवन स्टार्टींग जेन्ना गोवा मायल्स तेन्नाच्यान आमचो ओपोज आहा, तेन्ना सीएमान सांगलेलें कितें तरी आपूण आमी तरी तेका ओके कर. तेणी कितें एक्चुअली चिंतलेलें तेंच्यांनी गोवा मायल्स हाडटले आनी आमी सगळे तेका हें जातले जॉयंट जातले. पूण तें तेजें जालें ना. तेन्ना मुद्दाम तुमी स्क्रुटिनी करा. बारीक पयशां तितून गोवन कोणूच चडशें ना, फक्त मायग्रंट आहा. तेंची तूं भाशा पयल्या हें जालें, तुमकां व्हिडिओ येयले आसतले कितें एब्यूज भाशा ते बुरशापणां करता, हें करता, कितें करता तुमी जाणा. आनी ते आतां ऑडियो रिलीज करता, कितें तरी आमच्यो गाडयो फोडटले हें करतात. तेका लागून आमी बाबा हें बरे भशेन सुटाव जावचो म्हणून आयज डायरेक्टराक आमी मेमोरंडम दिवपाक येयल्ले. इतलें. अरे बाबा म्हाका एक सांग, झाडाचें फ्रूट तर अहेंच मेळटा तें आनी तुका आनी मोदी हाडून ते काडपी हाडून कित्याक जावं तो कोर्ट कित्याक लागून जावं तो, कोणाक लागून कोर्ट. अरे सध्या सुरळीत चलताली. हें मोदीत तेंच्यांनी हें आतां कितें तें हें पेस्टिसायड मारून तें आमी पिकयता तो हें पिकोवंक सोदता. तें आमकां कित्याक जाय रे. आमकां नॅचरल कितें आहा तेंच आसून आसलें. आयज ट्युरिजम कोणी सांबाळून दवरलो, टॅक्सीवाल्यांनी मरे. ह्या आतां मोदी मध्ये बाबू सांगता आपणी नाडलो, सीएम सांगता आपणी नाड म्हणजे कितें सांगूंक सोदता, कितें करूंक सोदता हांव नकळो. ते तुमी तेंकां क्वेश्चन करा मरे. म्हाजो रिक्वेस्ट आहा मिडिया, तेंकां वचून तुमी ठोस तेंकां क्वेश्चन करचे बाबा हें जाता तें कितें गोंयकारांनी तुमकां हित ना काय म्हणून. 5 पॉयंट्स म्हटल्यार फक्त ताका विचारपाक इतलें बाबा आमचें हें खंय पावलां, जी मेट आसा पळय ती खंय पावल्याक, केन्ना सीएमा कडेन, केन्ना आमी कशें मेळटले, इतलेंच व्हडलें कांय ना. जे पॉयंट्स आसले पळय ते ताका बरोवन हाडलेले कितें. बरें आतां तुमी डायरेक्टर तर ना, तुमी डेप्युटी डायरेक्टराक मेळोंक सोदता. सो वॉट नेक्स्ट? नेक्स्ट आतां जेन्ना डेप्युटी डायरेक्टर आसतलो पळय परत तेन्ना येवचें पडलें न्हू मेळपाक ताका. नाजाल्यार आयज ना आसतलें तुमी दुसरें. आतां पळय आतां डिसिजन घेता कशें कितें. आमी वचपा येना, आमी हांगाच बसतले. जे मेरेन डायरेक्टर येना ते मेरेन हांगाच बसतले. जो मेरेन डायरेक्टर येना तो मेरेन आतां हांगा उरले. सगळे जाण येयला जो धंदो ह्या गोवा माणसांनी इफेक्ट केला तांकां लागून. तुम्ही आज पयला क्रायम वाडला म्हणटा ते कित्याक वाडला. आमच्या ड्रायव्हरांचेर एवरीडे कंप्लेनी जाता ते गोवा माणसाच्या ड्रायव्हराक मारलो म्हणून. मात गोवा माणसाचे ड्रायव्हर पळय आमच्यांक मारता तेन्ना केन्ना कंप्लेन जाता खंय जायना, कांयच जायना. तेंचे पळय ते व्हिडिओ पळय व्हायरल करता पळय, हे ऑडियो व्हायरल करता पळय फोडया गाडयो, तांकां कोण धरता. पयर एक व्हायरल जालो तेका बाबड्याक धरून दवरलो रातचो आनी 12 एकाक सोडलो. हे कोणाक त्रास, पुलिसांकूय त्रास, आमच्याय भुरग्यांक त्रास.
आज आमी येयले डायरेक्टराक मेळो म्हण डायरेक्टर ना म्हणटा म्हणजे हें ताका खबर आसलें आयज येतलें म्हणून आमी कित्याक आमकां आमी डेप्युटी डायरेक्टराक मेळा सांगलें पण ताका मेळोन फायदो ना कित्याक सांग तो हो आमचो प्रॉब्लेम आसा तो सोडूंक शकचो ना हो प्रॉब्लेम क्रिएट केला कोणी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पण डायरेक्टरान केला म्हणून आमी ताकाच मेळोंक सोदता ताका मेळो जाल्यार आमचें कितें तरी जातलें न्हू ते मागीर तूं आतां आमी सगळे डेप्युटी डायरेक्टराक मेळाले धरता म्हणटालो आपल्याक खबर ना इश्यू कितें तो जाल्यार हेजे वेल्यान भायर पडटले आसले खातीर आयज आमी थोडेच जाण येयल्या आतां लो पळया तुमी कशें कितें जातलें तें